निमाण्या नोवेनाचो दीस आयज आनी आयचो विशय संवसार मनीसकुळाची एक फामील. देवान संवसार मोगान रचला आनी मनशाच्या आदीन केला. ह्या संवसाराचें नश्ट करूंक न्हय. हें पर्यावरण आमकां दिलां. शितोड वारें, हिरवीं झाडां, दोंगर, शेतां, नदी हें सगळें देवाचें आमकां एक देणें. पूण आयज काल मनीस आपस्वार्थी जाला आनी ह्या आपस्वार्थाक लागून ह्या देवान दिल्ल्या संवसाराचेर, पर्यावरणाचेर जायतें अदृश्ट आमी करता. आयज करीत भाशेन आमी वावरुया ह्या देवान दिल्ल्या देण्याचेर. एक मनीसकुलाचो घोराबो कसो हाची आमी सुरक्षा करूंक, मोगान सांबाळूंक आमच्या आदल्यांनी फावो केला. तेच भाशेन आमी आमचे फुडले पिळगेक आमी एक देणें कशें मोगाचें सृश्टी सांबाळून तांकां आमी तें दिवंक.
म्हाका दितोल्या हांव येता हांव येता हांव येता देवाची विस्वास दवरून हांव येता हांव येता हांव येता तुजो उस्वार पोचेता तूं विस्वाशी म्हूण कोडोय तुज्या उची दोंगराची दोळीर म्हाका वताकोय देवाची विधी सोडी हांव येता हांव येता हांव येता तूं शक्ता संतोष म्हाका दितोल्या हांव येता हांव येता हांव येता देवाची विस्वास दवरून हांव येता हांव येता हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारिया बेनेडिक्ता गोम्स हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोपून गेल्ल्या मॅक्सिमियाना इनासिया पिंटो हिच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया ऑस्टीन टॅलिस आनी प्रेस्ली कॉस्ता आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचीं SSCचीं भुरगीं जीं आपली परिक्षा करतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या सरकाराचेर आमच्या राज्याचेर आनी आमच्या देशाचेर आशिर्वाद मागुया आनी सगळ्या वायटांतले आमकां निवार म्हूण मागुया. भोव करून जे कायदे मोडटात सरकाराच्या पालवान पासून जे कायदे मोडटात ते सगळे जाग्यार पडूंक मागुया. भोव करून जो सुप्रीम कोर्टाची CEC सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी हांणी डबल ट्रॅकिंग हाचेर आड आपलो निर्णय दिल्लो. आजून पासून केस कोर्टान सुप्रीम कोर्टान चलता पूण ह्या वाठाराक वावर सुरू केल्लो आसा लिपचोरयां आनी सरकार आपले दोळे बंद करून आसा. वो सरकार ताका पालोव दिता. मागुया देवा लागीं हें सगळें जें चुकीचें आमचो सरकार करता तें जाग्यार पडूंक आनी आमी सगळ्यांनी आमचे दोळे उगडून आमचो आवाज ताचेर उठोवंक आनी आमचें गोंय सांबाळूंक आमकां सगळ्यांक आदार दी म्हूण आमी हे भेटेन देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बापाचें गोर एक देव मंदीर, म्हज्या बापाचें गोर जावन आसा मागणेचें गोर. तें तुमी चोरांची दोल केल्या अशी जेजू आज पयले पावटी देव मंदिरांत तिडून सगल्यांक जे देव मंदीर वेपाराचो धंदो करतात तांकां भायर धांवडायता. जिवितान आमकां पयले सुवातेर आमची कूड एक देवाचें मंदीर कशें दर दिसाक आमी तें सांबाळूंक आनी बरे तरेन वापरूंक देव आमकां आपयता. आमच्या जिवितान हेच देव मंदिराचो बरे तरेन आमी वापर करूंक आनी उपयोग करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीर सदांच्या वार मरे सगळ्या दुरितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजी भक्तींत
आमकां सदांच संतोश मेळो सकोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. माकेबोच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. ते दिसांनी जुदासान आनी ताच्या भावांनी बोडलें, आतां आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत पेले म्हणटच वयर वचून देव मंदीर नितळ करुया आनी ताचें समर्पण करुया. अशें सगळ्या लश्कराक एकठांय करून ते सियोन दोंगरार चडलो. किसल्यो मोडलेल्या 9व्या म्हयन्याच्या 25वेर आनी 128व्या वर्सा ते फांत्या पारार उठले आनी आपणे बांदलोले होमाचे नवे वेदीर समटी प्रमाणे एक योद्न भेटयलो. अनबावडत्यांनी वेदी बसटायलोली त्याच वर्साच्या काळार आनी त्याच दिसा वेणूच्या, किनोरेच्या आनी कांसाळ्याच्या आवाजार वेदीची संस्कारणी केली. आपणाक इतली येसवत केली म्हूण देवाक नमस्कार करूंक आनी आर्गां दिवंक सगलो लोक सरपट पडलो. कुशलकायेन होम करून आनी वाखाणणीचे आनी दिनवासनेचे यत्न भेटोवन 8 दीस पर्यंत ताणें वेदीची संस्कारणी संभरमली. मंदिराचो फुडलो भाग भांगाराच्या मुकुटांनी आनी सुकुल्ल्या दाळांनी नेटयलो. दारवंटे आनी रावपाची कुडां दुरुस्त केलीं आनी तांकां दारां लायलीं. लोकां मदें व्हड कुशलकाय बसताली आनी अनबावडच्यांनी केली निंदा ताणें काडून उडयली. जुदासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायलाचे आख्खे सभेन असो एक कायदो मानून घेतलो की दर वर्सा नेमलोल्या काळार किसल्यो म्हयन्याच्या 25वेर तान सुरू करून 8 दीस पर्यंत कुशलकायेन आनी संतोशान वेदीची संस्कारणी पाळची. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजां इस्रायला देवा, तुजें नांव व्हड जावं सासणाच्या सासनाक जबाब. तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. राजवटकी तुजी सर्वेस्परा, सगळें वन तूं व्हरतो, व्हडल्यांचो व्हडलो, क्रेस्काय आनी वरवीक तुज्या हातांतली देंवताय जबाब. तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. तूंच व्हरतो, तूंच पदवेदार, तूंच वैभवी, तूंच जैतिवंत, तूंच मैमेवंत. मळबार आनी पृथ्वीचेर आसा तें सगळें तुजेंच जबाब. तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. सोगट्या सर्वांचेर तूंच राजवट चलयताय. तुज्या हातान आसा पदवी आनी बळ. सगल्यांक व्हड करता आनी बळ दिता तो तूंच जबाब. तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा समी. Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घोर मागणेचें घोर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल यादनीक शास्त्री आनी पुर्जेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजूं नासलें, कित्याक लोक ताचें उतरां आयकूंक बुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगार बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आनी आयचें शुभ वर्तमान दोनूय वाचपां एकामेकाक सूर केल्यार आमकां मेळटा. पयल्या वाचपान माकेबेवाच्या पुस्तकांतल्या ह्या वाचपांत कशे तरेन भावार्थ्यांनी देव मंदीर बोश्टायलोलें आनी हें बोश्टायल्या उपरांत भावार्थ्यांनी एकठांय जावन थंय खुशालकायेन 7-8 दीस पर्यंत वेदीची संस्कारणी तांणी केली आनी वेदीची संस्कारणी करून तांणी समोरुंबली. कित्याक वेदी जावन आसली हो मुखेल जागो जंय देवाक ते आपलो होम भेटयताले. इतलेंच न्हय, योद्न भेटयता आसतना ही देवाची वेदी पवित्र म्हूण ते जाण आसले. आनी ह्या मंदिरांत दर दिसाक देव हाजीर जाता. दर दिसाक आपूण योद्न भेटयतात आनी हो देव आपलो योद्न मानून घेता म्हूण तांकां भावार्थ आसलो. आनी 8 दीस पर्यंत कुशालकायेन आनी संतोशान वेदीची संस्कारणी पाळची म्हूण तांणी थारायलोलें. हेंच जेजू बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान करता. म्हजें घोर मागणेचें घोर, जें लोकांनी चोरांची दोल कशी वेपाराचो धंदो थंय सुरू करून तें बोश्टायलोलें. आनी अशें केलें म्हणून जेजू पयले फावटी तिडून बाबा भयणीनो तांकां दोरयेची एक सत्ती करून तांकां मारूंक वेता. पयले फावटी आमकां शुभ वर्तमानान मेवता जेजू रागाबरीच जाता. जेजू आपल्या बापाचें घोर जावन आसा पवित्र घोर म्हणून तांकां सगल्यांक भायर काडटा. आनी तुमी हें घोर बरे तरेन पवित्रपणान सांबाळचें. माकेबेवाच्या पुस्तकांत ज्यो वस्तू आदल्या कोरारान केल्ल्यो तांचो तांकां उगडास करता. आनी हें मंदीर बरे भाशेन पवित्र सांबाळून कशे तरेन लोकांनी 8 दीस पर्यंत ताची समोरुंबणी केल्ली हेंच तांकां उगडास येता. बाबा भयणीनो, आमी जावन आसा बावतिस्मा वरवीं देवाची पाटलावदारां. हें देवाचें मंदीर आमकां दर दिसाक देव करूंक आमचीच कूड जावन आसा एक पवित्र मंदीर म्हूण आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांत हें मंदीर बरे तरेन पवित्रपणान सांबाळूंक जायते उपयोग आमकां दिता. जायते उपाय आमी सोदून काडूंक आनी ह्या उतरां प्रमाणे जिवंक आमकां तो उलो मारता. आमी घडीक जायते फावटी हें देवाचें मंदीर आमचीच कूड बोश्टायता. आमचें गिन्यान, आमचें मन वायटव्यो वस्तूंक लबदून आमी जायते फावटी वायट रस्त्यार आनी मार्गार वेता. जेजू आमकां परतून उगडास करता. तुमी जावन आसात पवित्र मनशां. तुमी जावन आसात देवान विचून काडलेलीं पोरसां. तुमी जावन आसात म्हजीं पाटलावदारां. पवित्रपणान जियात. उदीक आनी उदीक पवित्रपणाचो मार्ग आपणायात. तुमचें जिवीत पवित्रपणान तुमी सारतात तेन्ना खरेंच तुमी देवाचें मंदीर म्हूण न्हयच म्हजें गोबाय पूण दुसऱ्यांकूय तुमी गोबाय जातले. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. Amka tuja kero
म्हज्या भाव भयणी दोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मोहिमेक आमच्या न्यासोबेच्या आदाराक मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाची देवा सूर काडेन सूर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाखाणटा. तारण मेलोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळे दुदुतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरीन तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका आसय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उत्सर्गी तुका आसय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरो सुसूंक विचारली ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gurpor gotuya तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा होई तुवें आमकां सोडयले सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुतरे आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चरीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. दर दिसाक आमी पवित्रपणान जिवंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां. दुसऱ्यांक बोगसोणी दिवन आमचें जिवीत पवित्र करूंक जेजून शिकयलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां आतां फुडें दिवं नाका वायटांतले आमकां निवास सर्वेस प्रास सूर वायटांतले आमकां निवास दय करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशे नोत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजूच चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी वस्त जेसो आमकां पवित्र जावंक आनी आमचें मंदीर बोश्टाय नासतना पवित्रपणान जिवंक आपयता तेज्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Udo Jesu tilo amka oslo favor naslo amco Jesu Cemon salo amci atmi duke paulo Jesus, vegetoe, od motuka, diukrata. Jesus, vegetoe, od motuka, diukrata. Sorgicevo, Jesu tita aplicur nas somor tita Deva mendro apo sata ama moncha laum tita Jesu vegetoe od motuka priukrata Jesu vegetoe od motuka priukrata
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान जेजूचे मास रगत घेतला, हे संस्कारावलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, एक ल्हानशी कळोवणी आनी एक ल्हानशी माहिती सगल्यांक तुमकां, दुसऱ्यांकूय हें कळोवचें. भोव करून आमचो सुप्रीम कोर्ट आसा आनी सुप्रीम कोर्ट आसा तो नीत आमकां दिता. तर 2 वस्तू आसात ज्यो सुप्रीम कोर्टांत आसात, पूण ताचे विशीं आजून पासून सुनावणी जायना वो आमकां ताचेर निर्णय मेळ्ळो ना. एक म्हणल्यार आमचें ओल्ड गोवा, जे इलिगल बिल्डींग जें आमच्या हेरिटेज सायटाच्या कुशीक बांदपाक चल्ललें आसा, आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे CEC तांणी आमकां हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात ताचेर आपलो निर्णय दिल्लो वा आपली सजेशन्स दिल्लीं, रिकमेंडेशन्स दिल्लीं. पूण आजून पासून सुप्रीम कोर्टान ताची सुनावणी जायना, कित्याक तें आमी नकळो. पूण दिसता ते भाशेन आयज आमी देवाच्या उतरान आयकलां तशें खंय तरी भश्टावणी चालू आसा. जाल्यार आमी खरीत भाशेन पयले सुवातेर मागुया देवा लागीं, आमचो सुप्रीम कोर्ट असले भश्टावणींतलो सांबाळ राख आनी निवळ दवर म्हूण. हे बाबतीन आमी लोकांनी आमचो आवाजूय उबारपाक जाय, मागणीय उबारपाक जाय. तर 21वेर ओल्ड गोवा हो महामोर्चा दवरलेलो आसा. जाता ते भाशेन तुमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवपाक प्रयत्न करचो. 21वेर सांजेर 4 वाजता. तशेंच आमकां कळून आयलां ते भाशेन वास्कोच्या वाठारान आतां डबल ट्रॅकिंगाचो वावर सुरू केला. लिगल परमिशन्स आजून कांयच ना. RVNL म्हणटात ते, जे सावथ वेस्टर्न रेल्वे हांचें काम करतात, ते जबरदस्ती वचून थंयसर लँड एक्विजिशन करपाक सोदतात वो काम करतात. कांयच लँड एक्विजिशन प्रोसेस बीन कांयच कंप्लीट करिनासतना सरकार कित्याक हे भाशेन सगळें बेगीन बेगीन करून उडोवपाक सोदता हाची म्हायती म्हाका सारकी ना. पूण दिसता ते भाशेन हे लिसांवां जेन्ना लागीं पावतात तेन्ना जायत्यो वस्तू बेगीन बेगीन करून उडोवपाक दिसतातशें दिसता. आनी आमी सगळीं जाणां जेन्ना आतां ओगीत थंड जाल्लीं आसात, शांत जाल्लीं आसात, तांचे इलेक्शन प्रोसेस तांकां करूंक दिवपाक कसलोच आवाज ना वो आंदोलनां नात. असल्या वेळार ल्हवू ल्हवू लिपचोरयां हीं कामां करप सारकें न्हू. हें बेकायदेशीर, तेच बरोबर व्हेरी अनएथिकल. जाल्यार हाचेर आमी आमचो ताळो उबारपाक जायच आनी आमी देवा लागींय मागूंकूच जाय. आयज सांजेर एडोरेशन आसतलें. कितें भाशेन आमी आमच्या सुप्रीम कोर्टा पासत, कित्याक सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमकां नीत मेळटा. जायते बरे निर्णय आमकां सुप्रीम कोर्टान दिल्यात आनी हाचे आदीं आमकां जायत्या वायटांतलीं भोव करून जे आमचे सरकार वायट करूंक सोदतात तातूंतले निवारलेले आसात. कितें भाशेन आमच्या सुप्रीम कोर्टा पासत आयच्या ह्या एडोरेशनान आमी मागतले. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. देवा मोतीरांतली आत्मा कुशल कासान, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकटांयचे आमी वांटून घेतला उदो सोलो. एकाच कार्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवासायलो. देवा मोतीरांतली आतां कुशल कासान, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता.